नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। गोयच्या मार्केटांनी नुस्त्याक पेटलो उजो। बुधवारात दुसरो दीस मालवणच्या नुस्तेकारावेल्यान कुडबणचे नुस्तेकार, होलसेलर, एजंटाचे पेटले। मालवणच्यान सेक्युरिटीन नुस्ते हाडपाचो मुख्यमंत्र्याचो प्लान। गोय पुलिशेच्या एंटी बर्गलरी सेलान मसाज पार्लराकडच्यान घेतिल्ली 7 लाख रुपयांची लाच। पोलीस निरीक्षक संदेश तोडणकार आणि कॉन्स्टेबलांचे रॅकेट, कारवाय सुरू। माकड रोगाड वाशिनांचे मोहिमेची तयारी। वाळपय हॉस्पिटलान वाशिनांचो स्टॉक, मात पालीच्या लोकांचो पत्तोच ना। दोतोर पळयतात वाट, वाशिनांचे कितें करचे, सरकारा मुखार प्रश्न। साळगावा एका हॉटेला कडेन मोटारीचेर फायरिंग केली म्हूण बोवाळ। आदल्या केस्तावांतल्यान फारपेट म्हूण दुबाव। तोरशाच्या एकल्याचेर आरोप, पुलिशेन कोणाकूच केली ना अटक। कोलवाळची नवी जेल 30 मायाक उक्ती। आग्वाद, म्हापशा, सडा सब जेल उत्तर गोयच्या सगळ्या कैद्यांक व्हरतले कोलवाळच्या जेलीन ई कोर्टाची सुविधा, मात मोबायल जॅमर ना। आणि तिसवाडी तालुका संघटनेचे अखिल भारतीय बुद्धिबळ सर्तीक 3.5 लाखांची रिकॉर्ड इनामा। गोयचो अनुराग मामल टॉप सीड। सोमारा पणजेन सर्त जातली। खबरस्तारान निमणे बिरेस्तारान नुस्ते परत पयलीचे प्रेसान मेळटले अशी आस आसा। मुख्यमंत्री म्हणटात तो महाराष्ट्र सरकाराकडेन उलयला। बिरेस्तारा सावन पुलीस सेक्युरिटी दिवन भायल्या नुस्ते हाडपाची सरकारान तयारी केल्या। कुडबणचे बोटकार म्हणटात प्रस्न सुटिल्ल्यात जमा। मालवणच्यो नुस्त्याच्यो गाडयो आडावचे नात। होलसेलरी पयली भशेन वेवसाय करूंक तयार जाल्यात। मात बुधवारा नुस्त्याक उजो पेटिल्लो। कितल्याशाच जाणांक दोबराद रेटीन नुस्ते घेवचे पडले। कांय जाणांक मेळ्ळेच ना। आज हांवें एसोसिएशनाक सांगलां फाल्यांच्यान तुमी नुस्तें सुरू करा, नुस्त्याचो वेव्हार पूर्ण पुलीस प्रोटेक्शन दितले। आनी हांव संबंधीत कोण जे आसात ताणें जे गैरसमजांत केल्ले आसा तांचे कडेन हांव उलयतलें। ताका आपोवंक सांगल्यात कोण फाल्यां हें आजनेरी करचो ना। स्टेट लेवल मिटले, इंटर स्टेटूय मिटले। ना परत जावचें ना आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा। आनी हांवें तांकां सांगलें कोणूच आजनेरी करता अशें दिसलें जाल्यार लेट मी नो म्हणून। थंयसर फाल्यां पयलीं म्हणजे पुलीस हांव घालतलो। भायले नुस्तें घेवपी मडगांवचे होलसेल फिश मार्केट गोंयचे मेन। थंयसावन भायले नुस्तें गोंयभर वता। ताका लागून परिणाम गोंयभर मार्केटांनी जाला। फक्त मडगांवाच न्ही, पणजे, फोंड्या, वास्को आनी म्हापशा सारकेल्या बाकीच्याय मार्केटांनी नुस्त्याक उजो पेटला। 3 दीस जाले नुस्तें ना बाजारात। नुस्तें आहा तें खावपा न्हू, सारकें म्हारग आनी नुस्तें तितलें फ्रेश आसना। लोक येन सगळे बाजारात येन पोतून वताय। खूब सामकें हाल जाल्ले आसा ह्या खातीर। आनी हरशीं जे भायले जरी नुस्तें येता न्ही तें सुद्दां आतां ह्या मोठ्या प्रमाणांत येना, कमी जाला। ताका लागून लोकांची आमची पळय जे खवये जे कोण खावपी जे आसा तांची मोठे हाल जाल्ले आसा। एकदम 8 पीस ते 800 रुपया सांगता। 800 रुपया हांव आमकां कॅपेसिटी ना, एक पीस 100 रुपया पडटा। नुस्तें मारप बोटी बिटी सगळें बंद आहे खंय। 200 रुपया सो बांगडे आतां 7 गायले तेणें। हांव सांगलें म्हूण 7 गायले। 200 रुपया 400 रुपया चड आवाजूच बायांचो। नुस्तें कमी न्हू। थळाव्या नुस्तेकारांक तेंको दिवंक म्हूण म्हापशा नुस्तेकारांनी नुस्त्याचो बाजार बंद दवरलो। नगरसेवक सुधीर कानोळकारान मदीं पडून गेटी उगडपाक लायल्यो, मात म्हापशेकारांक नुस्तें मेळूंक पावलें ना। हांव जेन्ना नुस्तें हाडपाक गेलो तेन्ना हांव सरप्रायज फीश मार्केट बंद जालें। म्युन्सिपाल्टी काय आमचें मार्केट बंद दवरूंक शकना पूण त्या हिशोबान हांवें चीफ ऑफिसराक फोन केल्लो तर तेंच्यानी सांगलां आमी आमचें मार्केट बंद दवरूंक शकना। जे वेंडर्स आहात तांकां येवन हांगा म्हापशा मार्केटाक नुस्तें विकूं येता, कोणूय येवं येता। आतां कोणाक विकपाचें ना जावं संपार वचपाचें ते तेंचें लुकआवट, पूण मार्केट हे ओपन आसतलें सगल्यांक। ही मोनोपोली जाली, ही म्हापसा मार्केटाक लोक मारला, हे अनजस्टिफायड। हेचेर म्युन्सिपाल्टीन खंय तरी विचार करचो कित्याक मारले लोक तेका। आमच्या लोकांनी नुस्तें घेवन खंय वयचें। फक्त मालवणच्या नुस्तेकारांचेच नुस्तें बंद करपाचें म्हूण थारायल्लें, पूण होलसेल एजंटांनी मुद्दम सगळेकडचेच नुस्तें हाडप बंद केलां म्हूण कुडबणचे बोटवाले बोवाळ मारतात। आमगे हा तितले नुस्तें करपाक जाय। वी वॉन्ट टू फिनिश दीस पीपल सो कॉल्ड एजंट। आमगेले गोंयकार एजंट गोंयकार कोण ना तितून।
नॉन गन साइज हांगा वी वॉन्ट टू फिनिश ऑफ वी हॅव सीन हे एजंटाची मार्केट आसतल्यान मार्केटा कंडिशन कितें जालें तें कितले स्विजांगाचे आनी कितले जालें तें वेन वी हॅड ओनली रिक्वेस्टेड देम नॉट टू ब्रिंग मालवण फिश सो दॅट वी कॅन सीट विथ देम फॉर अ डायलॉग कित्याक तेंगली नुस्तींक जर येवपाक बंद केलें तेंका एक पाथ बंद जातालें पयशे करपाचें सो तेम काळांनी सगळ्यां बाजार बंद केलो सीएमान आमकां एश्युरन्स दिला आपूण 100% तुमकां प्रोटेक्शन दिता आनी ही मार्केट आसा ती गव्हर्मेंटाची SPDAची हांगा फकत सरकाराचो चलतलो हेजे भायर आनी कोणाची कांयच अशें म्हणजे दादागिरी तसली कांयच चलची ना आनी तुमी पयलीं कशें आसचे भाशेन सगळे स्टेटीचे महाराष्ट्राचे तमिळनाडचे कर्नाटकचे केरळाचे नुस्तें हाडपाक आमी गोंयच्या लोकां कडेन माफी मागता एक असलो एक सिच्युएशन रेज जालो तेका लागून आमकां करपा पडलें अशें मालवणच्या नुस्तेकारांचेर कारवाय करची म्हूण गोंयचे नुस्तेकार मागतात दुसरे वटेन गोंयच्यो गाडयो आडायतले म्हूण थंयची शिवसेना धमकी दिता परिस्थिती अशीच उरल्यार गोंयकारांच्या रायस प्लेटीन खारें सोडून कांयच दिसपाचें ना सरकार खंय आतां पुलीस सेक्युरिटीन मालवणच्यान नुस्तें हाडटलो मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे मध्यस्थीचो परिणाम नेमको कितें तो बिरेस्तारा मार्केटांनी कळटलो ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंय पुलिसाच्या एंटी बर्गलरी स्क्वॉडान एका मसाज पार्लराकडच्यान 7 लाख रुपयांची खंडणी वसूल केल्ली हे पुलीस तपासातच उक्ताडार आयला पुलीस निरीक्षक संदेश चोडणकार आनी स कॉन्स्टेबलांनी एके मसाज पार्लराचेर थंय शिंदळकी चलता म्हूण दुबावावेल्यान धाड घाली मात उपरांत पार्लराचे पात्रांवा कडल्यान सेटिंग करून पयशे उखल्ले अजून फक्त एका कॉन्स्टेबलाक सस्पेंड केला बाकीच्यांचेर कारवाय जावपाची आसा एंटी बर्गलरी विभागाचो PI संदेश चोडणकारान परत एकदा पुलिसांक लजेक घाले खात्यान केल्ल्या चौकशेत PI संदेश चोडणकारान मदल्या मदीं गुड्डलसाव करून पणजेच्या मसाज पार्लराकडच्यान 7 लाख रुपया उखल्ले म्हणपाचे पुलिसांच्या खात्या अंतर्गत चौकशी रिपोर्टात उक्ताडार आयला सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण शिंदळकी चालू आसतना धाड घाल्ली त्या वेळार ताचे बरोबर कॉन्स्टेबल शतून शेट्टी आशिल्लो तशेंच ह्या वेळार कोलवा मडगांव आनी अंजुनाच्या आनीक 5 टिमींचो आस्पाव आशिल्लो पार्लर बंद कर म्हूण चोडणकारान पार्लरवाऱ्याचेर दबाव हाडून केस पॉक करपाक ताचे कडच्यान 7 लाख रुपया उखल्ले मागीर चोडणकारान प्रत्येक कॉन्स्टेबलाक 10,000 आनी शतून शेट्टीच्या बॉल्साक 50,000 लायले पार्लरवाल्यान ही गजाल पुलिसां मेरेन पावयल्ली ना कागाळूय केल्ली ना पूण SP कार्तिक कश्यपाक दुबाव आयलो आनी ताणें खात्यान भितरले भितर चौकशी सुरू केली चौकशे वेळार 5 कॉन्स्टेबलांनी 10,000 घेतले म्हूण मान्य केले ह्या 5 कॉन्स्टेबलाक घडणुकीची पूर्वकल्पना नाशिल्ल्यान ते ह्या केशीत आरोपी न्ही तर साक्षीदार थारूं येतात तांकां PI चोडणकाराच्या आदेशा प्रमाण ही गजाल करची पडली म्हूण चौकशेत मत जाला SP कार्तिक कश्यपान आपल्या चौकशी अहवालात एंटी बर्गलरी विभाग गुटलावचो म्हूण शिफारस केल्या पूण सध्या खात्यान PI संदेश चोडणकाराक GRPत मारला चोडणकाराचेर फुडली कारवाय खंय चौकशी अहवालाचो अभ्यास केल्या उपरांत जातली प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार माकड रोगावेले वाशिनांचेर पाली सत्तरींतलो लोक जाग माग करिना माकड रोगाचेर उपाय म्हूण सरकारान पाली सत्तरींतल्या लोकांक दिवंक वाशिनां हाडली खरी मात एकलोय वाशिनाक तयार दिसना 2000 एंटी KFD वाशिनांचो स्टॉक वाळपय हॉस्पिटलांत पावला माकड रोग पातळचो न्ही म्हूण गांवच्या लोकांक वाशिनां दिवपाचो सल्लो नॅशनल सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीजान गोंय सरकाराक दिल्लो पण पालीचे लोकूच जाग माग करिना जाल्ल्यान दोतोरच खंय वाशिनां घेवन गांवांत वतले भलायकी खातें सत्तरींतल्या पालीन माकड रोगाक उपाय म्हूण वाशिनां दिवपाची मोहीम बुधवारा सुरू करपाक केली पूण वाशिनां घेवंक कोणूच आयलो ना भलायकी खात्यान कर्नाटक शिमोगांतल्या व्हायरल डायग्नोस्टीक लॅबोरेटरी कडल्यान 2000 वाशिनां मागयल्लीं ही वाशिनां पाली आनी भोंवतणच्या गांवांतल्या हजारभर लोकांक दिवपाचें म्हूण थारला तांची वळेरी भलायकी खात्यान केल्या मात ब्रेस्तारा वाळपय हॉस्पिटलांत वाशिनां दितले म्हूण सांगूनय वाशिनां घेवंक जितो मूस येना वाशिनांची कार्यावळ 5 वर्सां चलपाची पयलो डोस दिल्या उपरांत म्हयन्यान दुसरो डोस दितले उपरांत दर वर्साक 1 डोस We have done all the preparations for the KFD vaccine. Today we have gone to the field and created awareness amongst the people regarding this KFD vaccine that they have to take 2 doses, one at the interval of 1 month. Initially, to avoid any risk, we will be giving this KFD vaccine at CHC Valpoi, and as we get more and more patients, then we will move on to RMD Thane. सगळी वाशिनां कर्नाटकांतल्यान शिमोगाच्या VDL लॅबाकडच्यान हाडल्यात लोकांची जाग माग ना म्हूण कळटनाच वाळपय हॉस्पिटलांतल्या अधिकाऱ्यांनी पालीच्या लोकांक बुधवारा वचून परत आपोवनूय जालें मात सांजे मेरेन तरी कोणूच नाशिल्लो ह्या वाशिनांचें आतां कितें हो सरकाराक प्रस्न ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट साळगांवां एका हॉटेला भायर पार्क केल्ले गाडयेचेर हल्लो जाला म्हूण खबर मेळ्ळा ह्या स्विफ्ट गाडयेचेर 12 वयर गुळयो घाल्यात ही गाडी घेवन आयिल्ले 4 जाण साळगांवां हॉटेलांत खंय जेवंक बशिल्ले
गाडी खंय गीतावाडो नेरुलची आदल्या केस्तावांतल्यान 2 गटांमदीं पेटिल्ले ताका लागून एका गटान ह्या गाडयेंतल्या 4 हल्लो केला आसुये म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात. मात ह्या प्रकरणात अजून मेरेन कोणाकच अटक जाल्ली ना. घेऊया एक विराम.